गावय म्हज्या फिरगच्या एका गांवांत वावर करनासतना त्या शेजारच्या घरा जेवणाक वेतालो हांव. सक्कड एक सिताचो कण सयत उरय नासतना सक्कड जेवून हांव गेला. आनी कित्याक की म्हजे मोबायल फाटी उरले म्हूण त्या घरा फाटी येता आसतना ही आवय आपल्या देशा भुरग्यांक हांवें जेवल्ली वाटली दाखोवन सांगता, अळे पाद्र्यापान जेवल्लें पळयल्यात मू, एकत एक शीत उरोंक ना, तुमी तशें जेवंक जाय. तो आदलो काळ 3रे आनी 4थे शतमान आतांच्या बरी मिसा उपरांत एक सांस्कृतीक कार्य म्हणून विंगड कार्यक्रमां नातुल्लो काळ तो. पवित्र सभेची अस्मिताय जें कितें आमी क्रिस्तांवपण दिसपट्टें जियेता पळया तातूंच आसली. देखून उपरांतल्या कार्यावेळार खंडीत कोणी एकलो येवन आमच्या नव्या याजकाक भलायकी मागतलो. आनी भलायकी मागचें एक सांस्कृतीक कार्य म्हणल्यार बरी जालां. त्या पुरातन काळार भलायकी मागचें आत्मीक कार्य आसलें. कित्याक भलायकी आमकां फकत भायल्या आडंबराक न्ही, जावं एका काजारा वेळार जावं एका वर्दी वेळार त्या याजकान पवित्र सभेत प्रामाणीक जावन उरोवंक जाय. कित्याक पवित्र सभेन नेमलोलो तो, देवान मागलोलो तो म्हूण वळखून आत्मीक संगती वेळार भलायकी मागचें एक सदांचें म्हणल्यार बरी आसलें. आनी हाका लागून ह्या शर्मा वेळार दोग त्या काळाचे पवित्र सभेचे बापोय आसात, तांणी सांगिल्लीं उतरां वापरता. एकलो आसा सा एफ्रेम, सिरिया गांवचो. आनी सिरिया भाशेन ताणें बरयल्लें, सिरियाक म्हणटा आमी, तें याजकपणा विशान लक्ती जाल्लें एक वाक्य हांगा हांव काडटां. याजकपण जावन आसा एक अप्रतीम विस्मीत, श्रेष्ठ, अपरिमीत आनी अनंत. इंग्लिशान priesthood, unmatchable miracle, biggest, immense and unending. देखून जर तर आमी आजून अजापां विस्मितां सोदून धांवतां, याजकपणाच्या मागणेंत असलें विस्मीत आनी एक मेळचें ना. देखून कालच्या दिसा वर्दी वेळा जायती तुमी आसल्या जावं पुरो, ते ताचे हात याजकाचे मागता आसतना जें कितें तो मुखल्या दिसांनी आपडटा तें सकट पवित्र जावन बदलता. जावं एक बेसांव, जावं मिसा वेळार ताणें कॉन्सेक्रार करचें, हर एक तो ताचे हात कित्याक मागल्यात ताणें आपडलें सकट पवित्र जाता. न्हय एक अजापांतलें अजाप. देखून याजकपणाच्या की वर्तें विस्मीत अजाप आमकां दुसरें मेळचें ना. देखून जेजूस लुकाच्या सुवार्तेंत आमकां आयकूंक मेळटा, जेजूस म्हणटा, तुमचें आयकतात ते म्हजें आयकतात, जे कोण तुमची बेपारवा करतात ते म्हजीच बेपारवा करतात. देखून याजकाच्या रुपांत क्रिस्तच आमचे मदें आसा. आनी एक दाखलो हांव दितां. सांत आंब्रोज त्याच काळाचो. सांत आगोस्तीन आमी जाणाव तसो शिस तो, आनी ताची आवय जायते फावटी तुमी दाखलो घेतला जावं पुरो मोनिका, आपणाच्या पुताच्या खणवेरतना खातीर आनी ताच्या उपरांती ताणें ते ताचे आपोवणे सारके जिवोवच्या खातीर आवय ताच्या पाठीक लागली. आमी सडावतींचे ती अस्कत म्हणून न्हय, हटवादी ती आपल्या पुताक सारक्या वाटेन व्हरच्याक आनी पवित्र सभे खातीर ताणें तसो जीव दिवच्याक म्हणल्यार बरी हटदम ती आसली. तसली आवय ती आसूं. सांत आंब्रोज ताचो गुरू याजकपणा विशान आपुरबायेची उतरां परत्यान भलायकी मागूं. उपरांत एक काल कितें एक ल्हानसो ग्लास घेवन गी, तांतूं वायन घालन, हांव तुका बरें मागता म्हूण भलायकी आमी मागता. तस्सो याजक उपरांत कालच उखलतलो. भलायकेचें दायज तें, संतोशाचें कारण तें. देखून ताच्या की वर्ती भलायकी आमकां कसली मेळात. आनी सांत आंब्रोज सांगता, ही एक दैवीक वृत्ती
इंग्लिशान बरें जाता डिवायन प्रोफेशन. जायत्या फावटी आमीच याजक म्हणटा वोकेशन इज नॉट इट इज अ डिवायन वोकेशन नॉट प्रोफेशन. आमी वृत्य बरी आमचे याजक कोण घेवंक नजो, आमी आपोवणे म्हणून घेवंक जाय. पूण पवित्र सभा आमकां सांगता याजकाक ती वृत्ती दुडवा खातीर न्हय, दोड्या रितीन ही याजकाची वृत्ती देवाक महिमा दिवंक, लोकांक पवित्र करूंक. आमच्या सगळ्या लिच्युर्जीचो दोडतो उद्देश आसा देवाक महिमा दिवंक आनी लोकांचे सांतीपण. कोण हाच्या खातीर वावरता? तुमी हाडलेली दानां म्हूण कालच्या दिसा बिस्पान म्हळें, भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान लोकां तर्फेन आमची मागणी एकठांय करून हो देवाक भेटयता, देवाक महिमा दिवंक. आनी देव ती दानां बदली करून कुरपेची दानां जावन आमकां दिता, ती तो लोकां सांगता वाडटा. जावं एका येवकारिस्तांत, जावं पुरो एका कुमसारींत, जावं पुरो आमच्या घरांनी भेट दिता आसतना देवाच्या कुरपेचे भंडार तो आमच्या सांगता वाडटा. देखून एक याजक याजकपण इज अ डिवायन प्रोफेशन, दैवीक वृत्ती. आनी ही वृत्ती कशी आमी सांबाळूंक जाय तोच सांत आंब्रोस आमकां सांगता. याजक ह्या वृत्ते खातीर आज तुमी जाणात आमची तरणाटी भुरगीं थोड्यांक कामाक दवरतात, काडटात, कित्याक कितली कामाय ती जोडूंक शकता ताचे वयर तांकां मोल बांदचें. याजकान दिवंक जाय म्हणटा तो वेळ, तांक, ताची देणी म्हणटा तसो हुशारकाय न्ही, ताची उर्बा आनी इच्छा, द विल. 4 वांट्यांनी याजक आपले दैवीक वृत्ती पाळता. एक आपलो वेळ दिवन देवा खातीर परजे खातीर, आपली तांक दिवन मोरा पर्यंत जाल्यार हांव सोम्या खातीर जियेता म्हणून, आपली देणी वा आपली उर्बा दाखोवन आनी आपली इच्छा म्हणटा आसतना विल याजकांक खबर आसा. आमी इंटेन्शन म्हणटा जें कितें पवित्र सभा आमचे तावन मागता तें आमी जावं एक तो उंडो मोडटना, जावं एका कुमसारींत कितें आपसुलूस हांव दिता आसतना जें कितें पवित्र सभा आमचे तावन मागता तें आमी दिता. भाव भयणीनो, एक तिसरो अंश सांगूंक सोदता. दये करून वरोवन पळया. ह्या तुमच्या याजकाक ताणें सुरवेर सांगलें म्हजे खातीर मागा, आपणा खातीर मागा म्हणून. तुमचो सपोर्ट, तुमचो आदार ताका जाय. मोरा पर्यान ताणें तिरासानेन रावच्या. देखून एक 7 लक्षणां फकत हांव वाचतां ती बरयकन मनांत घडोवया. जी कोणें बरयल्यांत सा आल्फोन्स लिगरी आपल्या व्हड एका पुस्तकांत तो बरयता. इंग्लिशांत ह्या पुस्तकाचें नांव तर्जुमो ह्या कोंकणीन याजकाचो भर्म आनी ताची जबाबदारी. देखून आपले लांब दीग कितें सेमिनरीची तयारी जाल्या उपरांत तो वडदीच्या हंतर आसतना आपणाच्या याजकपणांत आपणें कशें जिवंक जाय म्हूण तो 15 निर्धार घेता. 15 निर्धार. त्या 15 निर्धारांतले 7 निर्धार हांव सांगता. भोवशा हे निर्धार ह्या आमच्या सांगाता उरिल्ले 5 जाण आसात याजक, 6 जाण नवे याजक. आमकां याजकांकी एक उगडास करूंक अवकाश, तुमकांय तुमच्या मदल्यांकी अपुर्बाये असो एक विशय आयकूंक मेळ्ळो तुमच्या एक आदल्या विगारात हांव. 8 देव आपोवणी हांगा ती लागू जातात. पळया 7 निर्धार हांव वाचतां. ताणें सुमार 15 निर्धार घेतिल्ले आपल्या वर्दी वेळार. एक निर्धार, हांव एक याजक, मुजवी वडवीक आंजांच्याकी वर्ती. देखून हांवें आंजां सारकी निर्मळकाय जियोंक जाय. मागा सगळे आमचे याजक नितळ निर्मळ उरच्याक, कुडी आत्म्या नितळ उरच्याक. दुसरो ताचो इरादो, ताचो निश्चय, देवूच म्हज्या ताळ्याक विधेय जाता. देखून देवाचें उतर हांवें परगट केलें. हांव कोण? देवूच म्हज्या ताळ्याक विधेय जाता म्हणटेच हांवें आनिकी चडीत मापान ताच्या ताळ्याक विधेय जावंक म्हाका शिकय. जर तर देव म्हज्या ताळ्यांत आपणाकच मनशार उपकार घेता तर ताच्या ताळ्याक खरी एक घडये हांवें आयक कशें म्हाका रुपीत कर म्हूण तो मागता, विधेय जावंक
म्हाका आदार दी म्हूण मागता. आमी मागयेत की आमच्या याजकां खातीर मागया. देवाचें उतर हें तो म्हणटा. खंयचें देव उतर? हें पुस्तक न्ही, आपणाच्या वोंटांत हांव आयिल्लें. तसो तिसरो निचेव आनी एक निचेव. पवित्र सभेन म्हाका मान केला. देखून हांवेंच भाग्यवंत जिणये वरवीं हो मान राखोवंक जाय आनी उर्बेन हांवें वावरूंक जाय. जर तर ओ एल्स्टन, मिस्टर एल्स्टन आसुल्लो, तुमी ह्या बसकेचेर ताका बसयनात आसतेनांत, स्वागत करतेनांत, हो मान दितेनांत, कांय एका काजाराच्या दिसा आमी वगळीक उसरतेले हांव. पूण हर एक दीस पवित्र सभेन दिल्लो हो मान जोडता, तो वापरता. पवित्र सभेन हो मान ताका दिला. देखून हांवूय भाग्यवंत त्याच माना प्रकार जियोंक, उर्बेन वावरूंक म्हाका शिकय म्हणटा तो. चवथो निचेव. हांव क्रिस्ताक बापाक भेटोवचो मणियारी. देखून म्हज्या मणियारपणा सारकें हांवें क्रिस्ताच्या शेगुणांनी म्हाकाच पांगुरूंक जाय. हांव आनी एक क्रिस्त. देखून क्रिस्ता थंय कितें कितें शेगूण आसले तें हांवें पांगुरूंक जाय. आनी तूं वाडूंक म्हाका आदार दी देवा म्हूण तो निचेव घेता. आनी एक निचेव तसो. भावार्थी आपणे जोडूंक आशेवचे शेगूण म्हजे थंय सोदतेले. मस्त वर्सां आदीं हांव नेणा आसुल्लो. एक आवय म्हज्या फिरगेच्या एका गांवांत वावर करनासतना त्या शेजारच्या घरा जेवणाक वेतालो हांव. सक्कड एक सिताचो कण सयत उरयनासतना सक्कड जेवून हांव गेलां. आनी कित्याक की म्हजे मोबायल फाटी उरले म्हूण त्या घरा फाटी येता आसतना ही आवय आपल्या देशा भुरग्यांक हांवें जेवल्ली वाटली दाखोवन सांगता, अळे पाद्र्यापण जेवल्लें पळयल्यात मू, एकत एक शीत उरोवंक ना, तुमी तशें जेवंक जाय. हांवूच नेणा आसुल्लो. हर एक मेटांक लोक आमची साल पारखितात म्हणून. देखून जे शेगूण आपणे आपणावंक जाय ते शेगूण क्रिस्ताचेर उपकार आसल्या याजाक थंय लोक सोदतना सोम्या हे शेगूण म्हाका दी म्हूण आल्फोन्स मागता. सोवो तसो निचेव. म्हजे झुजू सैतानाच्या राजा वयर. देखून देवाच्या कृपेक सरी जावन हांवें झुजोवंक म्हाका आदार दी देवा. हांव ल्हान झुजारी न्हय, सैतानाच्या राजा विरोध हांव झुजचो. देखून म्हज्या झुजान म्हज्या सांगाता राव सायबा म्हूण मागता. आनी एक तसो इतल्यार संपयता ह्या आल्फोन्स लिगोरी व्हड शिकोंडरान आमकां दिल्ले निचेव. क्रिस्ती धर्म हांव राखतलो. देखून हांव दैवीक जानवायेची केदीस निर्लक्ष करचो ना. दैवीक जानवायेची केदीस निर्लक्ष करचो ना. हर एक मॅट आमी काडचें तें, हर एक संगत आमी पाळची ती, हर एक उतार आमी उसारचें तें क्रिस्ताचें जावंक आसा. देखून आमीच जानवाय नेनारपणूच आमची जानवाय जाली जाल्यार बिरमो त्या लोकाची. वाट चुकुल्ल्या शेळयां बरी लोक आसा आमचे गोवळी जाल्यार कितले हुशार जावंक जाय. देखून तो मागता म्हाका जानवाय दी देवा. भाव भयणीनो, भावार्थ्यांची मागणी आसात. एक घडी सगळ्या लागीं उपकार मागता. दोळे धांपा एक घडी बोर. आनी जे 7 निचेव सा आल्फोन्स लिगरीन केल्ले आपल्या वडदी दिसा, ह्या वडदीच्या घडये आमच्या ह्या नव्या याजकांक, आमकां सगळ्या याजकांक, उरिल्ल्या सर्व याजकांक ते मेळूं आमी आमची जिणी खरीच एक मेलफांगतीची जिणी जावं म्हूण मागा. ह्या मिसाच्या वेळाची भलायकी हांव वाकेर करतां. सर्व जैत आमच्या नव्या याजकाक ताणें आपडिल्लें, ताणें सांगिल्लें सक्कड पवित्र जावन बदलूं आनी आमची पवित्र सभा आणकी चड पवित्र जावं म्हूण मागया.